म्हणून हांव तो प्रश्न जालो की आज खरेंच बीजेपीक एमजीपीची गरज आसा काय एमजीपी हें तुगेलें तांकां हें जावन पडलां वजन जावन पडलां. एक्चुली वजन जावन पडलें म्हटल्यार जाता कारण तांकां मेन कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडच्यो पडटल्यो एलायन्स केले जाल्यार आनी एलायन्स नासले तेन्ना तेंच्यांनी एमजीपी थंयच उरता न्हू 2 ते 3 सिटांचेर तेजे वयर काय एमजीपीन जर खरें सिंगल वयता आसतना चड एफर्ट्स घालून सीट वाडयल्ले आपले आनी आपलो एक फोर्स तयार केल्लो. आतां फाटल्या इलेक्शनाचेर तेंची पर्सेंटेज पयली म्हाका दिसता 7% काय 8% वोट शेअर तेंचो जो मदीं 11% वयतालो 15% पर्यंत मदीं आसलो तो देंवत आहा. टीएमसी कडेन एलायन्स जाल्यान जो 7 काय 7.5% कितलो तरी वोट शेअर तेंचो देंवला. सो ते एक फोर्स कमी जायत आहा तेंचो. सो तितूंतल्यान बीजेपीक दिसता की बाबा ही आपल्या वांगडा दवरून आपली पावर कमी करपाक जायना आपल्याक बेश्टी लायबिलिटी घेवपाक जायना अशें तांकां दिसप साहजीक. हय होच बरो शब्द वापरलो लोक आनी एमजीपी ही आज बीजेपी खातीर लायबिलिटी जाल्या. आणि माझ्या माहिती प्रमाण प्रदेश कोर कमिटीन बीजेपीची जी आसा कोर कमिटी किंवा एक्झिक्युटीव कमिटी एकय मनीस एमजीपीच्या फावरान ना. तांकां दिसता की आयज सुद्दां जेन्ना रिसेपलाचो विशय येयला आनी तांकां दिसता की आमी जेंकां काँग्रेसींतल्यान घेतला तांकां कित्याक काडचें त्या पेक्षा एका काडुया. हांगा जर काडलें एक मंत्रीपद आमकां मेळटा आनी एक कॉर्पोरेशन मेळटा आमकां. हांगा एमजीपी कडेन 2 ज्यो गोश्टी आसा अशी आसा न्हू गोश्ट अशें बीजेपीक दिसता. सो लायबिलिटीज ती बीजेपीचे सगळ्यांचें मत अशें आसा की आमकां हें कित्याक जाय आनी आमी बीजेपीच्याच मंत्र्याक काडपाचें आमी हेकाय काडूं शकता न्ही असो एक विशय बीजेपी कडेन आसा चर्चेक. सो त्या खातीर हांव म्हणटा की तेच्या फावरान तर कोण नाच बीजेपीचे लोक पूण ही बीजेपीक नुकसानदायकूय आसा आत्ताच्या हेका पळोवपाक जर गेलें. कारण फाल्यां काडचो पडलो जाल्यार बीजेपीचो मंत्री काडचो पडटलो हाका दवरचो पडटलो. बीजेपीन कित्याक करचें असो आज एक प्रश्न तांचे मदीं सुरू म्हणजे जाला. इतलें सगळें करून जे काँग्रेसच्यान बेबावडे कोण येयल्ले आसात ते कितें हेच करपाक येयल्ले फाल्यां. ताणें 27 जागा तुमचे व्हेले न्ही तुमच्यो जागा ज्यो आसात त्यो तुमी 28, 27, 28 पावले तुमी आतां त्यांच्या खातीर. सो पूण तांकां जर काडचें पडटा आसत त्या खातीर म्हाका दिसता की बीजेपी आतां हेजेर विचार करपाक लागल्या सिरियसली की आमी मगो हें करून कुशीक दवरूंक वचूं येता. आजूय तेंच जालें जेन्ना ते दिल्ली सावन परत आयले दिपक बाब ढवळीकरान स्टेटमेंट केलें की मुख्यमंत्र्याक कोण तरी मिसगायड केलें म्हण. ताजेर मुख्यमंत्र्याचें ही इशूड अ इमिजिएट रिबटल दॅट नोबडी हॅज मिसगायडेड मी. तो अलायन्साचेर कांय उलयलो ना पण ताणें सरळ सांगलें आपूण मिसगायड जाल्लो ना म्हणून नोबडी हॅज मिसगायडेड मी. It is very clear, Pramod, from the tone of his speech, the last time, that it is not a slip of a tongue or a casual kind of a statement. The way he said it is very clear that they are going ahead with it. They are going ahead with it. They will go without MGP. But the question remains, Pramod, is why MGP was included first of all when they did require the MGP. The requirement of MGP was not there in the first place. So tumhi tanga adle maybe there was some kind of a calculated move that we would not disturb. तेन्ना 20 आनी तुगेले हे आशिल्ले इंडिपेंडंट 3 जाण. हय हय मागीर आनी मागीर आनी आयले आयले न्हू. सो मागीर आनी 8 जाण आयले 2/3 आयले. उतड आयले. आतां तुमचे भितर इतले there is a lot of this thing on cabinet reshuffle. कोणाक काडचो कोणाक घेवचो. There is a solution, at least one solution was there that MGP तुम्ही कशी काडून जातालो आनी तुमचे कार्यकर्त्याक हॅपी करून जाताले तुमच्यान पण तरी तुम्ही करूं ना ते. आतां कशें कितें जालें दॅट यू आर सडनली नाव थिंकिंग What is the trigger म्हणटा? What is the trigger Yeah. to think about MGP distance, make that distance with the MGP and say okay fine you go now alone we will go our way. ते मातशें एनालायज करपाक मातशें मुश्कील आसा.